गोवा 365च्या खबराचित्रात येवकार हांव जवाहर बर्वे. सुरवेत आयच्यो हेडलायन्स. राज्यपालान कोळसो आंदोलनाचेर काढले ना उतर. आंदोलकांनी घातलो बोवाळ. गोंयाक काबार करपाचें चल्लां राजकारण. विरोधक फुर्योज. विधानसभा अधिवेशनाची हुनहुनीत सुरवात. कोविडाचे फाटभुंयेर संवसारीक पावंड्यार क्रूड तेलाचे वाडत चल्ल्यात भाव. पेट्रोलियम उत्पादना खातीर मागणी वाडलेल्यान इंधनाचे वाडल्यात दर. पणजे डिझेल 79 रुपया जाल्यार पेट्रोल पावला 82 रुपया 56 पैशांचेर. आपलो गांव गांवांतले पर्यावरण आनी गांवाच्या फुडाराचे बाबतींत गोंयकार जावपाक लागल्यात जागे. मेळावली मोपाकारा उपरांत आतां फुडें सरल्यात पेडणे वारखणकार. म्हणटात एरोसिटी नाकाच. घेतलेले जमिनी दियात परत. झाडां मारलेल्याची दियात लुकसाण भरपाय. बेकायदो बांदकामां नियमीत करपा खातीर इको सेन्सिटिव्ह झोनांतल्यान लागवडीची आनी ऑर्चर्ड जमीन कुशीक काडपाचो प्रस्ताव. मंत्रिमंडळान दिली मान्यताय. सरकारी प्रकल्पा खातीर भरचें पडचें ना जमीन रुपांतर शुल्क. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. विधानसभा अधिवेशनाचो सोमारा पयलो दीस. पयल्याच दिसा राज्यपालाच्या इल्ल्याशा अभिभाशणा उपरांत विरोधकांनी तकटे दाखयत सरकाराचो निशेध केलो. येदे व्हडल्या कोळसो आंदोलनाचेर राज्यपालान उतरे काडले ना ही तेंची मुख्य खंत. विधानसभा अधिवेशनाचो पयलोच दीस हुनहुनीत जालो. राज्यपालान आपल्या ल्हानशा भाशणांत गोंयान गाजतल्या कोळसो विशयाचेर उतर लेगीत काडले ना. देखून विरोधकांनी खर नाराजी उक्तायली. उपरांत गोवा 365 कडेन उलयतना गोंयांक सतावपी कसल्याच म्हत्वाच्या विशयाचेर राज्यपाल उलयलो ना हाचे कडेन विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन लक्ष वेधले. सभाघराची ही फकाणां अशें ताचें म्हणणें. पळयात पयल्याच दिसाचे विधानसभेतले हुनहुनीत चित्र. 3 कॉलिंग अटेन्शन्स विल बी टेकन अप. आमी 5 म्हणटाले. चीफ मिनिस्टर 3 म्हणपा लागलो. ताजेर उलोवपाचें कितें आमी कन्सेन्सन जालो. जे कितें चल्लां पळय इट विल बी मेंटेन. पण वेनसडेचो बिझनेस आसा तातूंत कॉलिंग अटेन्शन दाखयना. येवना ते पूण हाजेर येवकूच ना. म्हजो प्रश्न कित्याक ना कोळशाचेर एक उतर कित्याक ना. मेन म्हजो प्रश्न हा कोळशाचेर एक उतर कित्याक ना. कोळसो लोकांक लागला न्ही. सगळे गोंय पेटिल्ले आहा हे कोळशाच्या इश्यूचेर. तुमचे गव्हर्नर एड्रेसान उत्तर ना कोळसो म्हणतो. कसली फकाणां जाल्ल्या ही. तू बुधवारा रेस कर. 60वें वर्स जे गोंयचे लिबरेशनाचे सेलिब्रेट करता. कसले सेलिब्रेट करता. सालाजार परवडलो म्हणून जातले. It is very shocking, that assembly is hardly 3 days. If you see the business, it is only for 3 days, and the governor speaks for 3 minutes. It's a mockery of democracy. No assembly. The government is saying that there is no fear of COVID, and we don't even have a proper session. Now, how to raise issues of the people is the biggest question. How to raise it? If this is the way the government is functioning, the total chaos in the assembly as far as the administration is concerned. Assembly session has been curtailed. Everything has been, in such a bad state. So I don't know how to speak about how to take up issues now. Today we protested against the governor. The protest was that the governor speaks for some time and then we start protesting. Before we even can think of no issues, no mention of so many issues on the governor's address. So we continue our protest and we will continue our work as an opposition. Our job is to see that the government does well for the people of Goa, and that is our interest. आमी काम करतले. आमचे पक्ष लोकां पासून तेंगे इश्यू असेंब्ली घेवपाक येदी ना जाल्यार पासून आमी खूंय जाल्यार चेपोवपाक ट्राय करतले. गोवा 365 खातीर सचिवालयातल्यान क्लिंटन डिसूजा, श्याम चारी, इर्शाद शेख आणि संदीप कामुलकार. कोळसो, मोलें आणि गांजाच्या विशयाचेर विधानसभेत कोणाकच उलोवपाक दिले ना. सादी चर्चा जाली ना. गोवा फॉरवर्डाचो सुप्रिमो विजय सरदेसाय म्हणटा. भाजपाची आमदार एलिना साल्ढाणा आणि विरोधकांनी ह्या विशयावयले प्रश्न सभामुखार दवरलेले. पहिल्याच दिसा लोकशाहीची गळचेपी केली अशें म्हणत विजय सरदेसायान भाजपा सरकाराचो फोग काडलो. गोंयांतल्या जळट्या विशयांचेर चर्चा जावपाक जाय आसली पूण तशें जावपाक दिलें ना.
ह्या प्रश्नांचेर सरकारा कडेन जापो नासल्यो देखून विशय चिपून दवरपाचो यत्न जालो अशें तो म्हणटा. पूल आनी डबल ट्रॅकिंगाचेर आनी क्लीन इंडिया प्रोजेक्ट्साचेर आनी तिसरें म्हणल्यार गांजा कल्टिवेशन जे कॅनबिस कल्टिवेशन सरकार येवजण आशिल्ली हाजेर म्हाका दिसता तिनूय इश्यू चड इम्पॉर्टंट. तिनूय इश्यू खंयच्याच प्रश्नान येवंक ना. बरें 27 तारखेक एक प्रश्न येता नंबर 3 प्रश्न. वन इज ऑन कोल, अदर इज ऑन लिनियर प्रोजेक्ट्स and third is on I think on Mole Forest. All very comprehensive questions put up by Alina Saldana. Means ते क्वेश्चन जर डिस्कस जाले तर गोंयान पूर्णपणान ह्या जे 3 लिनियर प्रोजेक्टाचे षडयंत्र दिल्लीच्यान रिमोट कंट्रोल जावन षडयंत्र जो सरकार करता हें एक्सपोज जातलें क्लियरली. बाय अलिना साल्दाना हॅज द रायट to come there or not to come also. So I am making a public call. The people of Goa are watching you. I have मुद्दाम हे announce केल्लें आहा because it is already marked. Number 3 on the list आयिल्लो आहा. Start question 3 म्हणटा डिस्कस जातलो तें तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. तुमी इतली असेंब्ली कवर केल्ली आहा. हे प्रश्नाक तिजेर प्रेशर हाडून तिका फाटल्यान जर दवरली जाल्यार आनी एक रॅकेट जे आज गव्हर्नराक ताणें केलां. गव्हर्नराक उलोवपाकूच मदीं बंद जालो. तुमकां सगळ्यांक दिसलां आसतलें की प्रमोद सावंतान आमकां स्टम्प्स केले अशें. तो हांसूंक सो लागलो ओपोजीट. हें हांसपाचें वस्त न्ही, हें रडपाची वस्त गोंयचे जनतेची. गोवा 365 खातीर सचिवालयातल्यान टिंटिन डिसुजा आणि संदीप कामोलकार. कांय दीस जाले देशात पेट्रोल आणि डिझेल वाढत चालला. कोविडाचे फाटभुंयेर संवसारीक पावंड्यार क्रूड तेलाचे वाडत चाललेले भाव आणि पेट्रोलियम उत्पादना खातीर वाडलेली मागणी ही म्हारगाये फाटली कारणां. पणजे सध्या डिझेल 19 रुपया 48 पैसे जाला जाल्यार पेट्रोल 82 रुपया 56 पैशांचेर पावला. 59 दीस इंधनाचो दर समतोल दवरल्या उपरांत तेल कंपन्यांनी नोव्हेंबराच्यान पेट्रोल 2 जाल्यार डिझेल 3 रुपया 50 पैशांनी वाडयला. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मंत्रिमंडळाक विश्वासात घेनासतना तेन्नाचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान गोवा मायल्साक गोंयांत परवानगी दिल्ली. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन सांगले. मंत्रिमंडळाक तेन्ना विश्वासात घेतलेले जाल्यार आयज परिस्थिती वेगळी आसपाची अशी पुस्ती तेणें जोडल्या. गोंय विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्या दिसा अधिवेशन जाल्या उपरांत मायकल लोबो गोवा मायल्स आणि थळाव्या टॅक्सी चालकां विशीं मिडिया कडेन उलयतालो. गोंयान ॲप बेस्ड टॅक्सी सर्व्हिस हाडपाक तेणें आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक जबाबदार धरलो. मिटर सिस्टम नाका म्हणून थळाव्या टॅक्सीवाल्यांनी बरोच बोवाळ केल्लो. पर्यटकां कडल्यान चड पयशे काडटात अश्यो कागाळी पावलेल्यो. इश्यू आमी पर्सनल इंट्रस्ट घेतलेलो आहा आनी तितून हो रिजॉल्व 100% जातले. कित्याक जे गोवा मायल्साक परवानगी स्टार्टींग दिल्या तो आमचो लिडर ना आयज मनोहर पर्रीकार. सो ताका जी कोणें आयडिया दिल्ली तो कॉन्सेप्ट व्हडलोसो गोंयान वर्केबल जावंक ना. जोर तर तो गोवा मायल्स इफ इट इज ॲप बेस्ड टॅक्सी देन दे शूड नॉट कॉल द कस्टमर इन द हॉटेल. एकदां आतां कस्टमर तुजे टॅक्सीन बसलो ताजे उपरांत मागीर कॉल करून तो कस्टमर विचारता कितने बजे आने का, कब आने का. सेम मनीस कसो येवंक शकता. सो देर इज लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन इन दॅट. आनी आमचे लोकल मनीस तितून त्रासान पडले. आनी थिंगासोर तूं म्हाका सांग एअरपोर्टाचेर इफ इट इज ॲप बेस्ड टॅक्सी तेंचो कावंटर कितें करता थिंगा. वॉट इज द कावंटर ऑफ गोवा मायल्स डुईंग ऑन द एअरपोर्ट. ॲप बेस्ड जाल्यार देर शूड नॉट बी अ कावंटर. नो, दे आर सेलिंग अक्रॉस द कावंटर. सो द क्वेश्चन ओनली डज नॉट अरायज दॅट इट इज. सो तेणी खंय तरी सरकाराक फटयल्लो आहा. हो हांव आरोप करिना, हें दिसता. एअरपोर्टाचेर आसूंकूच शकना. यू कॅन हॅव युअर बोर्ड ऑर होर्डिंग. कावंटर म्हणजे कितें, यू आर बायींग अ टिकेट. देन वॉट इट इज ॲप बेस्ड म्हणजे कितें. ॲप म्हणजे कितें, you are calling somebody by an app. You are using your app and calling that taxi.
So you are buying a ticket from the counter is totally ridiculous. It is not ambitious. मला त्या टॅक्सीचा इश्यू झाला त्याचं किती हा बाबा तुमचं टॅक्सीचा विषय आम्ही करू ना. टॅक्सीचा विषय मोठा आमचं नाही. आम्ही गोवा माल काढलेली टॅक्सीवाले मीटर लायला गोवा मालचंच येईन असतो आणि अजूनपासून मीटर समज आयलो टॅक्सी आता गोवा मायल्सान कित्याक जाय सगळे एक जावन धंदो करपाचो. ट्युरिझम कशें चल्लेलें आसा टुरिझम बरें आनी टुरिझम कितें जालां ना कोविडाक लागून हेका लागून आज कोविड आसतना सुद्दां रिस्पॉन्स बरो मेळपा लागला पण हें सगळें सांबाळून टुरिस्टांनी एन्जॉय करचें. ना पण ज्या भाशेन डॉमेस्टीक ट्युरिस्ट ज्या भाशेन वागता गोंयान ते सारकें आसा. रस्त्यार पिता गोंयान गोंयची संस्कृती गोंयकारपण टिकोवन तेंच्यानी एन्जॉय करचो. पूण एक्शन कोण घेता तेंचेर कोण घेना. अशें कितें जाल्यार हाडा म्हाजे कडेन तुमचे कितें आहा हाड. गोवा मायल्साच्या अधिकाऱ्यांनी मनोहर पर्रीकराची भेट घेतिल्ली तेन्ना मंत्री मायकल लोबोय हजर आशिल्लो. गोवा मायल्साच्या पराशर पै खोतान सांगलें. पळयात तो कितें म्हणटा तें. तेन्ना गोवा मायल्स आमी टेंडर जिखिल्ले. जिखतगीर मनोहरबाईन आमच्या फुडें मायकलाक आपयल्लो आनी मायकला त्या टायमार काब्राल जो चेअरमॅन आशिल्लो निलेश काब्राल जो आज मिनिस्टर आसा इलेक्ट्रिसिटीचो डायरेक्टर सेक्रेटरीज हे सगळे प्रेझन्स आशिल्ले आनी मायकलाक स्पेशल आपयल्लो आनी मायकलाक विचारिल्लें की तुका ह्या प्रोजेक्टा बाबतींत कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार आजच सांग कित्याक आमकां तो 3-4 दिसान ऑर्डर दिवपाचो आशिल्लो कितें आसा जाल्यार प्रॉब्लेम पयलीं सॉल्व करुया. तेन्ना मायकलान सांगिल्लें त्या टायमार की बाई आमकां कांय प्रॉब्लेम ना तुमी फुडें जाल्यार आपूण पळोवन घेत तें सगळें म्हणून. म्हणजे जे मायकलान केलां कितें हातूंत भितर की जो मनोहरबाई आज ना ताजो ताणें फायदो घेवपाचो प्रयत्न केलो. सचिवालयातल्यान गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार. बेकायदो बांदकामां नियमीत करपा खातीर इको सेन्सिटिव्ह झोन 2तल्यान लागवडी खातीर वापरपाची जमीन आनी ऑर्चर्ड जमीन कुशीक काडपाच्या प्रस्तावाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. हे खातीर गोंय अनधिकृत बांदकाम नियमन कायदो 2016 दुरुस्त केला. तशेंच सरकारी प्रकल्पा खातीर जमीन रुपांतरण शुल्क भरचें पडचें ना. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलां. 2 डिसिजन आशिल्ले. एक आमी रेग्युलरायझेशन ऑफ हावजीस आहा पळय न्हय ताका पयलीं जी एग्रीकल्चर ऑर्चर्ड ही सगळे इको सेन्सिटीव झोन 2 आशिल्ले ताका लागून ते रेग्युलेशन हावजीस जावपाची बंद उरलेली. ती करपा खातीर इको सेन्सिटीव झोन 2तल्यान काडल्या आनी रेग्युलरायज करपा खातीर तांकां ओके केल्या क्लियर कट दिल्लो. त्या खातीर जवळपास 12 ते 13 हजार जे फायलीज पेंडींग आसा म्हाका दिसता त्यो क्लियर जातल्यो विच इज पीपल फ्रेंडली जातल्यो. दुसरें असलें ते फॉर द गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट आमकां कन्वर्जन सनद आनी हाका पयशे भरचे पडटाले. म्हणजे वन डिपार्टमेंट वॉन्ट्स टू पे फॉर द अदर डिपार्टमेंट सगळे इवन दो फॉर द म्युन्सिपालिटी आनी पंचायत हांच्या खातीर सुद्दां जे पयशे भरचे पडटाले पळय न्हय डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट हे कॅन्सल केल्या आनी डायरेक्टली कन्वर्जन फीज भरिनासतना ताका परमिशन दिवप जेणे करून प्रोजेक्ट फास्ट ट्रॅक जातले. बरेचशे फावटी प्रोजेक्ट जे आसा ही कन्वर्जन फीज भरपाकूच 2-2 महिने 3-3 महिने उरता. ही 2च डिसिजनाच्या कॅबिनेटान आसता. म्हाका दिसता मरे गव्हर्नर तो तेजो रायटीचेर हांव उलयना. म्हटल्यार आज जो कितें हावजान प्रकार जालो गव्हर्नर हावजान आसतना थंय कितें तरी फ्लॅग दाखोवप आनी कितें दाखोवप जे सिनियर आसात सगळ्या जाणांक रुल्स खबर आसात म्हणजे खातीर अशा पद्दतीचे अनप्रेसिडेन्शियल वागप हें योग्य दिसना. त्या खातीर तेंच्यांनी खंय तरी जे रूल आनी हे ते वाचपाची गरज आसा. आपलो गांव गांवांतले पर्यावरण आनी गांवाचो फुडार हे बाबतींत गोंयकार जागे जावपाक लागल्यात. अधिकार वळखुपाक लागल्यात. मेळावली मोपाकारांनी तेची सुलूस दाखयल्याच. आतां फुडें सरल्यात ते पेडणे वारखणकार. एरोसिटी नाकाच ते अंतर्गत घेतलेल्यो जमिनी परत दियात. वारखंड नागझर पंचायत क्षेत्रांतल्यान तुळसकरवाडी मोपा प्रकल्पा कडेन वचपी रस्तो रद्द करात. जेंची झाडां मारल्यात तांकां तेंची लुकसाण भरपाय दियात. वारखणकारांनी खास ग्रामसभेत थाराव पास करून घेतला. मोपा रस्त्या वयल्यान वारखंड पेडणे पंचायतीची खाशेली ग्रामसभा बरीच तापली. गांवांतले लोक पोट तिडकीन उलयताले. सरकारान घेतलेली तेंची जमीन परत दिवची. ज्यांच्या जाग्यांतली झाडां कापल्यात त्यांची फुडल्या 30 वर्सां मेरेनची लुकसाण भरपाय दिवची. धारगळ ते मोपा एअरपोर्ट रस्तो रद्द करचो हे थाराव ग्रामसभेत पास जाले. धारगळ टू मोपा एअरपोर्ट हो रोड आमकां ग्रामस्थांक कोणाकच नाका. परत ती एरोसिटीक
जागा तेंच्यांनी एडिशन घेतली ती आमकां नाका आणि आम्ही ग्रामस्थ सगळे दिवपाक तयार ना. तुळस गाडी झाला आणि ही जी काजी कापले ह्याचे पुढले 30 वर्षाचे उत्पन्न त्यांच्यानी आता दिवंक आणि जी झाडां ते जागेन जी झाडां असलेली ती कापली तेंचे पुढले 30 वर्षाचे फुडले कितें 30 वर्षाचे उत्पन्न जातले ते आतांच तेंच्यांनी भरून दिवपाचे आमचे कातरलेल्या काजीचे सगळे. किती तरी अभंग आहा तो करलो तरी ही बोलेच रोप लागलेले दोरे म्हणजे झाडां लावा म्हणाले म्हणजे एनवायरमेंट तुमचे बरे रावतले हेल्थ बरे रावतले. आम्ही जर एक सायलो हे करपाक गेलो फोंड जाल्यार आमकां 10 फावटी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान वचांक जाय तोय सायन दिना ना. आणि ही जर हजारांनी झाडां तोडटा ती कशी तोडटा लायसन कोण दिता ताका लायसन कोण दिता तेच म्हणटा. आणि ही आता काजची झाडां तोडटले ते कशी जातली ते एनवायरमेंटाक घेना मानना. त्याचे वानर खंय वयतले पक्षी खंय वयतले मोर खंय वयतले तांकां दुसरे कडेन वचना नाका. तेंचे म्हणा जिवन आहा ते आहा म्हणा आमी आहा. अशें ना की आमीच मनीस जगता म्हणा न्हू जगान आमी एकामेकाचेर डिपेंड आहा. हे मिनिस्टर म्हणा कितें व्हडले हे ना ते सुद्दां आमचेरच डिपेंड आहा. जेव्हा आमी शेत कितें करतले हसाणो हे ते मिरसांग ते तांकां पावतली ते कितें हांवें जगनात ना सारकें. एनवायरमेंटल म्हणून आता हे आसा सगळ्याच जगात एनवायरमेंटल जाता. ह्यो पावस आता खंय तरी पडटा दुसरे कडेन नाल्यार पडनात ना नाका त्या टायमार पडटा. हे सगळे एनवायरमेंटल चेंजीस ते लोक आता गव्हर्मेंटान पळोवपाक जाय. बट ते डेव्हलपमेंट म्हणा लोकांचेर हें करपाचें ना. एनवायरमेंट मेन. लोक जर आता 50 वर्सांच जगतात पयलीं 80-90 वयताले कित्याक वचना एनवायरमेंट. हे आमचे जर 5000 काजी गेले तितले पक्षी मोर. ग्रामसभेत लोकांचा आवाज महत्त्वाचो. ही ग्रामसभा ग्रामस्थांक त्यांच्या बऱ्या वायटाचे ठरोवपाचे अधिकार दितात. त्या खातीर अभ्यास करून उलोवप भोव गरजेचें. वारखंडच्या लोकांनी पर्यावरणीय भानाची प्रचिती हाडून दिली. पर्यावरण आणि सुदारणा हांचो समतोल सांबाळून गांव कसो तिगोवप ते मुद्द्यार थीक उतरांनी मांडले. पळयात थळाव्यांनी मांडलेले गांव राखणेचे विचार. लोकांनी आवाज काडलोच. सरपंच संजय तुळसकरांनी लोकांचे म्हणणे उखलून धरले. खंयची गोष्ट पंचायती विश्वासात आणि हीच तेंच्यांनी कारण पंचायती सोडून PDA करपाचें कारण हेच आसलें तेंच्यांनी. परस्पर PDA कडल्यान कामां करून घेवपाक जाय ही पंचायतीक कळोवच्या पयलीं म्हणून तेंच्यांनी PDA केली. मागीर PDA मार्फत सगळीं कामां ती केल्या कारणान पंचायतीक कांयच कळना. म्हणून पयलो PDA जाकर विरोध जावपाक जाय आसलो. सगळें मागीर पंचायती कडेन हें येतलें आसलें. कोणाकच चावूंक ना. कित्याक चावूंक ना आमच्या पंचायतीन एक्कान कोणी विचारूंक ना स्क्वेअर मिटर जमीन आहा म्हणून. जवळ जवळ तो करोडाच्या भायर पावलो. हे जो व्हडलो एअरपोर्ट कोणाक जावो ह्यो गोवा आमचे येदेशे आहा. आणि हे मोठे प्रकल्प कोणाक जाय हे लोकांचो सत्यानाश करता हो गव्हर्नमेंट BJP सरकार. आम्ही प्रत्येक जण आम्ही आता वगीर रावतो. कित्याक वगीर रावतो आमचे कडेन पैसो ना. आम्ही गरीब लोक. आम्ही हो प्रश्न जर विचारून गेले जाल्यार आमचे फाटल्यान पुलीस लायतात. जाका भितर उडयलो ते हाडपाक तेजे कडेन लोकां कडेन पैसो ना. म्हणून आम्ही म्हणटा की हे जे रोड जो करता हो रोड कॅन्सल जावंक जावो. तुम्ही प्रत्येक फावटी तुम्ही लिपोवन तुम्ही कित्याक करता सर्वे. आमची सगळी बायलां सगळी जी आसत ही सगळी तेंच्यानी एकदां धांवडून घालेले तांकां. कित्याक घालेले तर त्यांचा पोट वयता म्हणून. पूण एकट्यान आमच्या पंचान एकट्यान सुद्दां तांकां सपोर्ट केलो ना. ग्रामसभेचो सारको विरोध आहा. तशेंच जे एरोसिटीक एक्स्ट्रा जागा घेतलेली आहा एक ती 5 लाख आसूं नाल्यार 6 लाख नाल्यार 8 लाख आसूं जी घेतलेली आहा ती जागा आमची दिवची परत लोकांच्या ताब्यात दिवची. त्या लोकांनी काय अजून मोबदलो घेवंक ना पूण त्या लोकांक ती जागा तेंच्यांनी दिवची. तशेंच ती भितरली झाडां आसली काजू लागवडीची झाडां आसली ती हतलेली आहा ती कापून उडयली. त्याच्या खातीर तेंचे कांय लुकसाण भरपाई आहा फुडल्या 30 वर्सां मेरेन जो तेंच्यांनी एक आपली हे कॅल्क्युलेशन करचें आनी ती लोकां मेरेन पावोवची हे ठराव घेतलेले आहा. गोवा 365 खातीर वारखंड पेडणेच्यान संदीप कामोलकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसाव. विसाव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. पक्ष बळिश्ट जावपाचे नदरेन अखिल भारतीय काँग्रेस समिती अध्यक्ष सोनिया गांधीन गोंयांत 2 राज्य समन्वय समित्यो काडल्यात.
2022चे विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर पक्ष घटमूट करपा खातीर तळागाळात वचून ह्यो समित्यो वांगड्यांची नोंदणी करतल्यो. दोनूय जिल्ल्यांनी एक समन्वय समिती आसतली. उत्तर गोंयांतले समितीचे फुडारपण रमाकांत खलप करतलो जाल्यार दक्षिण गोंयचे समन्वय समितीची जबाबदारी आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सो सांबाळटलो. ते करपाक जो मॅन्डेट म्हाका दिला तो मॅन्डेट असो की बूथ लेवलचेर मेंबरशीप जावची. आफ्टर मेंबरशीप जाल्या उपरांत ब्लॉक कॉन्स्टिट्यूट जातलो, रिकॉन्स्टिट्यूट जातलो. ब्लॉक कॉन्स्टिट्यूट जाल्या उपरांत डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस कमिटी कॉन्स्टिट्यूट जातली आनी उपरांत प्रदेश काँग्रेस कमिटी जातली. सो जो रिजल्ट म्हाका मेळटा तो रिजल्ट आय वील बी पुटींग बिफोर दी ऑब्जर्वर्स आसतले सगळे ओवरसी करपाक काम सगळें. आणि एक्झिस्टींग सगळ्यो ज्यो कमिटी आसात, एक्झिस्टींग ब्लॉक्स आसात, एक्झिस्टींग डिस्ट्रिक्ट कमिटी आसा, एक्झिस्टींग DPCC आसा. सो माय कमिटी वील कोऑर्डिनेट विथ दीस कमिटी. समन्वय आमी करून दिसता अशें की विदीन 2-3 म्हयन्या भितर आमी हें सगळें ऑर्गनायझेशन करूं शकतले. आतां इलेक्शन्स आसात, म्युन्सिपालिटीचे आसा. सो विचार असो आसा की म्युन्सिपल लेवलची कोऑर्डिनेशन कमिटी पयल्यो करच्यो कित्याक इमिनंट आसा इलेक्शन. आनी वेळ न काडटा once these committees membership everything is done within a period of say month or two, it will be followed by meetings of the blocks where some training will take place. No, but with this where parties ideology, party program will be there, and we will also gather inputs लोकां कडल्यान की आतां इलेक्शन येतलें न्ही, रोखडेंच इलेक्शन येतलें सांगून जो फेब्रुवारी जरी टायम जालो नेक्स्ट 22 पॉसिबली इलेक्शन मे बी हेल्ड एनी टायम इन ऑक्टोबर नोव्हेंबर जावंक शकता. तर वी नीड इनपुट्स फ्रॉम पीपल. वॉट शूड बी आवर मॅनिफेस्टो. सो स्ट्रॅटेजी आमी करतले आतां एसेंब्ली आसा आतांय मेळटले आमी. सो वील वर्कआउट अ स्ट्रॅटेजी अबाउट हाव वर्क टू बी डन सावथ गोवा, नॉर्थ गोवा. विधानसभा संकुलांतल्यान गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार. आणि आता वेध हवामानाचो. जानेवारी म्हयन्याच्या निमण्या दिसांनी थंड पडटली. उण्या तापमानात 2 ते 3 डिग्री सेल्सियसांनी उणाव दिसून येतलो. मळब निवळ आसतले. अशें असलें तरी सकाळी फुडें धुकें दाटून येतलें. उणें तापमान 21 ते 23 डिग्री सेल्सियस इतलेंच आसतलें. गोंयांत सोमारा सुकेंच वातावरण आसलें. उण्या तापमानात तितलोसो बदल जाल्ल्याचें दिसून येवंक ना. दाबोळे सगळ्यांत उणें 22 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. फुडल्या 3 दिसांत तापमानात 2 ते 3 डिग्री सेल्सियसाचो उणाव दिसतलो. मळब निवळ आसतलें. सकाळ फुडें धुकें दाटून येतलें. उणें तापमान 21 ते 23 डिग्री सेल्सियस आसतलें. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. कोरोनाच्या काळात घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.